मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी तेरेखोल हांगसर हिरवे गुरुजी आनी शेषनाथ वाडेकर हांच्या उगडासाक हुतात्मा स्मारकाच्या बांदकाम कामाचो मंगळारा बुनयादी फातर बसयलो. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गोंय मुक्त केल्याशिवाय रावचे ना. द सेम वे शेषनाथ वाडेकर हांच्या बरोबरी उरलेले स्वतंत्र सेनानी हांच्यांनी गोंय मुक्त करपा खातीर होच तो आमी तेरेखोलचो किल्लो, ज्या तेरेखोलच्या किल्ल्याचेर सगळ्यात पयलो तिरंगो लावपी जे आशिल्ले शेषनाथ वाडेकर आनी हिरवे गुरुजी जे आशिल्ले हांच्यांनी तो तिरंगो लायलो आनी हांगासरूच ते उबे आशिल्ले. ह्याच जाग्याचेर आनी तांच्यांनी जेन्ना पोर्तुगीजाचे सैन्य हांगासर आयले आनी तांकां सांगलें की तुमी आसा तशें परत एकदां भारताच्या सीमेर चलात, म्हणजे हे पोर्तुगीजांचें राज्य आसा, तुम्ही परत वयचे, तुमकां हांगासर 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा किंवा गोंयाक मुक्ती मेळची ना. म्हाका दिसता तेन्नाचे आसलेले भारतातले सरकार हाका जाग येवपाक जाय आसली की आपले सत्याग्रही थंय गेल्ले आसा, त्या सत्याग्रहींक प्रोटेक्शन दिवप ह्या तेन्नाच्या भारतातल्या सरकाराक, म्हणजे तेन्ना जे मूळ सरकार आसले हे काँग्रेसचे सरकार आसले, त्या सत्याग्रहींची जापसालदारकी ही तेंची आशिल्ली. बट तांच्यांनी तांकां खंयसरूच म्हणजे प्रोटेक्शनूय दिवंक ना आनी ज्या पद्दतीचो गोळीबार करून आज तेरेखोल फोर्टा कडेन आनी पत्रा देवी कडेन धड 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 करून गोळीबार करून 35च्या पेक्षा चड सैन्य हे धारातीर्थ पडले. तांच्यांनी आपल्या हातांतलो मेळूंक ना. म्हणजे कर्नल बेनीपाल आसतले, हिरवे गुरुजी आसतले, अशे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी 35 जाण दिसता पहिल्या त्याच दिसा म्हणजे तांकां धारातीर्थ पडले, अशे वीरगती प्राप्त जाली. हे स्वतंत्र बट 55च्या उपरांत सुद्दां 61 पर्यंत म्हणजे आमकां वाट पळोवची पडली. गोंयांतल्या कितलेशाच स्वतंत्र सेनानीक तांच्यांनी स्फूर्ती दिली. म्हणजे आपूण मुक्त जाल्या आसतना सुद्दां, आपल्याक स्वतंत्र मेळ्ळा आसतना सुद्दां पूर्ण भारत देश स्वतंत्र जायसर तांकां चेंज पडनाशिल्ले, अशे हिरवे गुरुजी आसले. एवढ्या मोठ्या संख्येने हुतात्मा हिरवे गुरुजींच्या 105व्या जयंतीनिमित्त हजर राहिलात व हुतात्मा हिरवे गुरुजींची जयंतीला शासन मान्यता मिळून आजचा जो हा शिलान्यासाचा कार्यक्रम संपन्न होत आहे याच्याबद्दल मी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानून त्यांनी आमची ही 60 वर्षापासूनची मागणी मान्य केली आणि परिकरानंतर आम्हाला एक आधारस्तंभ आणि स्वातंत्र्य सैनिकांचा भक्त आज ह्या निमित्ताने आम्हाला बघायला मिळतोय. सर आम्ही उभं करतो काल आमच्या सीएमान वर्क ऑर्डर दिली. खरें म्हटल्यार धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक की तेंच्यांनी आयज मेरेन जितकी आमी कामां सांगल्या ती इमिजिएटली केली आणि म्हाका दिसता 8 दीस पयलीं हांवें फोन मारलेलो तेंकां आणि सांगलेले उगडास करून दिला. तेंच्यांनी सांगलें ऑलरेडी वर्क ऑर्डर आपण काडटा इमिजिएटली आणि तेंचे सुपुत्र आमचे हिरवे गुरुचे सुपुत्र म्हाजे कडेन जे येयले काल जेन्ना येयले तेन्ना तांकां सांगलें, तेंचे पयलीं तोंड मातशें नर्वस आसलें, इतली वर्सां जायना. हांवें तांकां सांगलें की आमकां आमच्या ऑनरेबल सीएमान उतार दिला जातले आणि इमिजिएटली तेंची अपॉइंटमेंट घेवनूय तांकां दिलें आणि इमिजिएटली वर्क ऑर्डरूय इश्यू केली. म्हणजे आमच्या ऑनरेबल सीएमाचें काम इतलें स्पिडी की एका दिसा भितर तेंच्यांनी काम केलें. खरेंच धन्यवाद म्हणटा. 105ची जयंती निमित्त आमकां एक हांगा अकस्मात अहिंद गेटरी आसतना आमी कसलेय करून हांगा पावले, आनंद जालो. आनी चड करून हांव ह्या निमित्तान आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव खरें आभार मानता की आमकां इतलें स्वातंत्र्य मेळून 60 वर्सां जालीं. खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान स्वातंत्र्य सैनिका विशीं जी आस्त दाखयली ना ती आयच्या मुख्यमंत्र्यान दाखयला करून हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे भरभरून आभार मानता.